आमी कंटिन्युअसली येता लगातार आतां चिंतलें जाल्यार कमीत कमी 6 वर्सां जाल्यार आमकां इनजस्टीस जाता. आतां लास्ट टायम एक इशू जाल्लो आनी तेजेर आमी येयले की 100 पॉयंट रोस्टर रिजर्वेशन आमच्या रिजर्व कॅटेगरीक दिवचें म्हणून. आनी तेज्या खातीर आमी एक एप्लिकेशन आयज दिला, मेमोरंडम दिला, युरी आलेमाक दिला आनी चीफ मिनिस्टराकूय दिला. जाल्यार आमचें कितें म्हणणें आसलें की गोवा मेडिकल कॉलेजीन आनी डेंटल कॉलेजीन पीजीक आमकां एडमिशन मेळपा जाय आमच्या पीजीच्या रिजर्व कॅटेगरीक. जाल्यार ऑन 4th of August ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमचे युरी अपोजिशन लिडराक युरी आलेमाक चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिले बाय नेक्स्ट वीक आपूण नोटिफिकेशन काडटा म्हणून. जाल्यार ऑगस्टासून आयज कितले दीस जाले? ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 7 म्हयने जाले ते तेणी काडूंक ना. जाल्यार 28 जानेवारीक 26 तेणी मागीर तो इशू घेतलो आनी कॅबिनेटान अप्रूव केलें म्हणटा. कॅबिनेटान अप्रूव केलें पण नोटिफिकेशन अजून काडूंक ना. एट द सेम टायम रुल्स फॉर अमेंडमेंट ते धाडलेले आसा हेल्थ हितून डिपार्टमेंटान. हेल्था कडल्यान ते काय अजून पर्यंत अशें आयकलां की थंयच आसा, अजून पर्यंत येवंक ना. जाल्यार हांगा ते हेल्थांतल्यान येवपाक जाय आनी तेचेर परत कॅबिनेटीन डिसिजन घेवंक जाय आनी परत ते नोटिफिकेशन काडूंक जाय. म्हणजे हांगा नोटिफिकेशन 100 पॉयंट रोस्टर सिस्टमाचेर कॅबिनेट अप्रूव केला तेचेरूय काडूंक जाय आनी रुल्स अमेंडमेंट केला तेचेरूय काडूंक जाय. जाल्यार गव्हर्मेंट केन्ना काडटलो? आमचे हितून मागणी आसा की बिफोर पीजी नीट मेडिकल रजिस्ट्रेशन ड्यू इन फर्स्ट वीक ऑफ एप्रील 2026. आतां एप्रिलान नीट एग्जामीक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जालें काय मागीर परत लिगल इशू जातलो. कोण तरी म्हणटले, कोण तरी वचून अनरिजर्व कॅटेगरीचा आनी कोण तरी पेटिशन फायल करतले की बाबा ऑलरेडी प्रोसेस सुरू जाला म्हणून ह्या फाटी करनाका. आतां लास्ट टायम जो इशू जाल्लो तेन्ना जर ऑगस्टान सपोज जर केल्लें काम जाल्यार आमच्या लास्ट टायम भुरग्यांक मेळटलें. 6 वर्सां आमच्या लोकांक ST, SC आनी OBCचे आनी EWC प्लस PWच्या लोकांक डिप्रायव करता हे गव्हर्मेंट. आनी कित्याक लागून करता हें खबर ना. तेंचें नाटक करता म्हणजे कानान घालता. आयज 80% लोक OBC, ST, SC समाज आहा जाल्यार 80% लोकांक हे रिकग्नायज करना. वायटूय गोश्ट दिसता की आमचे लोक आसा थंय, OBCचे लोक आसा, STचे समाजाचे लोक आसा. आमचो शिरोडकर बाबा थंय, हळदणकर आसा आनी STचो तो आमचे स्पिकर गांवकर आसा आनी दुसरो मिनिस्टर जाला तो आसा, पयलीं स्पिकर आसलो. जाल्यार हे लोक कित्याक इशू घेयना एसेंब्लीन? हे भिता कितें काय? जाल्यार ह्या लोकांक आमचे OBCचेच लोक निवडून हाडटा. म्हणजे आमी अपील करता लोकांक ST, SC समाजाचे आनी OBCचे समाजाक की तुमकां लक्ष दिया, तुमची नोटीस तुमकां ही छेडकावणी आसा की आतां येता त्या फुडल्या इलेक्शनाक 2027 हांकां जागो दाखोवपाची गरज आहा. BJP सदींच म्हणटा सबका साथ आनी सबका विकास. म्हाका दिसता हें फक्त तेंचे घोशणा पुरतेच गजाली. कारण आमी पळयता की वारंवार बहुजन समाज, तितून OBC समाज, ST समाज आनी SC समाज हेजेर हो BJP सरकार वारंवार अन्याय करता. आनी तातूंतलें एक उदाहरण म्हणल्यार जशें आमचे नितीन चोपडेकर बाब जो काँग्रेसचो OBC गोवा सेलाचो चेअरमॅन आसा तेणी जे तुमकां सविस्तर म्हायती दिली की पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे एडमिशन मेळपाक जाय गेली कित्येक वर्सां जाली, खास करून OBC, ST आनी SC समाजांतल्या भुरग्यांक म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन मेडिकल ही सिटां जी गेली कित्येक वर्सां ह्या भुरग्यांक मेळना. तेजें कारण म्हणल्यार कितें? हो BJP सरकार सिरियस ना. BJP सरकार म्हाका दिसता हे बहुजन समाजाच्या भुरग्यांच्या फुडारा कडेन खेळटा हें सिद्ध जाता. कारण जशें नितीन बाबान तुमकां सविस्तर सांगलेलें आसा, सादी गोश्ट की जे पोस्ट ग्रॅज्युएशनान क्लिनिकल आनी नॉन क्लिनिकल सिट्स आसा तातूंत क्लिनिकल सिट्सांक गेली कित्येक वर्सां जाले आमचे OBCचे वेगळे वेगळे पदाधिकारी, मागीर ते वेगळे वेगळे समाजाचे लिडर आसूं, बाकीचे इतर लिडर आसूं समाजाचे, तेवूय अथक प्रयत्न करता गेली कित्येक वर्सां जाले. आनी म्हाका दिसता कित्येक मेमोरंडमूय दिल्ले आसा. गेल्या फाटी खास करून आमी आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव हेजे मनपूर्वक धन्यवाद करता आमी आनी आभार व्यक्त करता. कारण त्यांनी तो असेंब्लीन विशय मांडलो आनी ताका ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान 4 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा ताका ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एश्युरन्स दिल्लें की येता त्या दिसांनी हो प्रश्न हाजो सुटकाव जातलो आनी भुरग्यांक ह्या येणाऱ्या काळान एडमिशन मेळटलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन मेडिकल कॉलेज. पूण आज जी परिस्थिती आसा की कारण हो म्हाका दिसता प्रोसेस अर्दकुटत उरला. पूण सरकार ज्या वेळार आपल्याक जाय ती एमेंडमेंटां रात्यान तर हाडूं शकता जाल्यार OBC भुरग्यांचेर जो अन्याय जाता तांकां न्याय दिवपाक सरकार गेली कित्येक वर्सां कित्याक उगी आहा? म्हणजे हें दाखोवन दिता की हो BJP सरकार हो बहुजन विरोधी सरकार हें सिद्ध जाता. कारण आमचे बहुजन समाजांतले भुरगे आज पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन क्लिनिकल सिटान तांकां एडमिशन मेळोन एक बऱ्या पदार पावूंक शकताले, तितून ते वंचीत उरले. तेजें कारण हो BJP सरकार आसा.